राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नावांचो सिरियाच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या धोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियाच्या लोकांक जैत दिल्लें, पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियाच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेची चाकोण जालें. ताणें आपले धोनिणीक म्हणलें, म्हजो धोनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या धोनयाक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियाच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिब्रां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें कोन्न पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजेबान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवन दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका घोमतलें. आपल्या सांगात्यां बराबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदींत 7 फावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातोलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. अबना आनी फारपन दामास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तांतूं न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगळो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो धेंवलो आनी एलिजेबाच्या उतरा प्रमाणें 7 फावटी जोर्दान नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगापोरी नव्यान
नितोळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्याक घेवन तो एलिझेबाशी परतून गेलो. भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरून तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी कुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा, म्हज्या मोगाच्या देवा. किन्नोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारुणाची भोरती. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोवचो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां. एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले. पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.